एक्झिट पोल पळयल्यार कोणाक बहुमत मेळत अशें दिसना. मात ह्या आंकड्यांचेर दरेका पक्षाच्या निकाला उपरांतची स्ट्रॅटेजी थारल्या. भाजपा आनी काँग्रेस हांचे मदीं सगळ्यांत चड कोणाचे आमदार निवडून येतले ताचेर जरी फुडली दिका अवलंबून आसली तरी ल्हान पक्षांनी आपापली गणितां मांडपाक सुरवात केल्या. पयलीं पळोवया मगो पक्षा कडेन. भाजपा सगळ्यांत व्हडलो पक्ष थारलो जाल्यार तेको भाजपाक दिवपाचो. राज्याची आर्थीक परिस्थिती बरी ना. राज्य चलोवपाक केंद्राचो आदार लागतलो. काँग्रेसी वटेन गेल्यार केंद्र सरकार गोंयचे कांयच कानामनार घेवचें ना. मुख्यमंत्री म्हूण मनोहर पर्रीकाराक परत धाडात म्हूण मागणी करपाचें खंय थारला. मोगोचे मतान काँग्रेसी परस सध्या भाजप हो सेफ पर्याय. दुसरो म्हत्वाचो ल्हान पक्ष म्हणल्यार गोवा फॉरवर्ड. प्रुडंटाक दिल्ले मुलाखतींत मनोहर पर्रीकाराक विजय सरदेसायान लागीं केल्ले भशेन दाखयिल्ल्यान खवदळ पडला. मात भितरल्यान चल्लां तें अशें. काँग्रेसीन विस्वासघात केलो. आतां काँग्रेसीक कित्याक आदार करपाचो हो गोवा फॉरवर्डा मुखार प्रस्न. काँग्रेस बहुमताचे सामकी लागीं पावली जाल्यारच काँग्रेसीक तेंको. भाजप सगळ्यांत व्हडलो पक्ष थारलो जाल्यार ताचे कडेन उलोवणी करपाक पक्ष तयार. काँग्रेस व्हडलो पक्ष जाल्यार पसून मुख्यमंत्री थारावपाक कितलेशेच दीस काडटली. केंद्रांत भाजपाचें सरकार आशिल्ल्यान भाजपा सेफ पर्याय. भाजपा आनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मात ह्या दोनूय पक्षां कडेन आतांच उलोवणी सुरू केल्यात. मात कोणच एकामेकाक कमिटमेंट दिवपाक तयार ना. भाजपाक जाता तितली मगोक सत्ते पासून पयस दवरपाक जाय. मात गरज पडलीच जाल्यार ते मगो कडेन उलोवणी करतले. गोवा फॉरवर्डाक घेवन सरकार जाता जाल्यारूय ताचेर विचार करपाची भाजपाची तयारी. काँग्रेसींत लुईझीन फालेरोचो कॅम्प मगो धरून सगळ्या पक्षां कडेन उलयता. मात लुईझिनाचो कॅम्प गोवा फॉरवर्डा कडेन अजून उलयना. गोवा फॉरवर्डा कडेन दिगंबर कामत, बाबूश मोन्सेरात आनी विश्वजीत राणेची उलोवणी. मगो कडेन मात काँग्रेसींतले सगळे फुडारी संपर्कात आसात. म्हत्वाचें म्हणल्यार कांय अपक्ष जर जिखून आयले आनी कांय पक्षांचे एकूच उमेदवार जर जिखलो जाल्यार ताची भुमिका हे परिस्थितींत म्हत्वाची थारतली. मात एका खंयच्याय पक्षाक भोवमत मेळ्ळें जाल्यार मात ही परिस्थिती फक्त मुख्यमंत्री कोण हाचेर येवन थांबतली. आम आदमी पार्टीचें कितें जाता ताचेरय कितल्याशाच जाणांचो दोळो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.